Sungkoshani sodaduka musyakoti sodaduka mushapora sodaduka soglekore sodaduka mushapora sodaduka soglekore sodaduka सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. मागीर मगाशी येवकार ह्या देव मंदिरान देवाक आयच्या दिसा खातीर आमी दिनवासुया. मोन्ना दीक रात आमची वेली गेली, हो दिसाचो उजवाड पळोवंक आमकां भाग मेळ्ळो. ह्या मिसांत वांटो घेवंक तुमकां येवकार दितना आयच्या मिसाची इंतेसांवां आमी मागता लुईस de Almeida ह्या आमच्या भावाचो म्हयन्याचो उगडास करता ताची गोची, तशेंच पास्किना नुनीस ह्या आमच्या भयणीचो ताची गोची आज म्हयन्याचो उगडास करता. दोगांयकूय लुईसाक आनी पास्किना आमच्या भयणीक सर्गीच्या बापान आपल्या पुताच्या पुनर्जिवंतपणाची भागीदारी केल्यार पुरो म्हूण मागतना आपलो वाडदीस समारंभ तेल्यांक पासत मागुया. एझेलिया केट de Almeida आनी लुर्दीन आफोन्स तांकां आनी दुसरी आपलो वाडदीस समारंभ केल्यांक आमी बरी भलायकी आनी किरीत आशिर्वाद मागुया. आज आमची निमाणी तयारी. फाल्यां ह्या देव मंदिरांत आमी आमच्या पुर्विल्यांची परंपरीक कोणसांची परब करतले. मागुया देवान आमचे सृश्टीचेर आशिर्वाद घाला. आमकां फावो तसलो पावस वत दिवन आमची जमीन पिकावळ दिवशी केल्या. हे जमनी खातीर आनी जमनीचेर आमकां मेवतल्या फळां खातीर, आमच्या भाटां बेसां खातीर आमी किरीत भाशेन देवाक वाखाणुया, दिनवासुया. आनी मनशाक देवान ह्या पृथ्वीचो धनी केला. ताचें धनीपण मनशाच्या आदीन केलां. ताणें जबाबदारीन हें धनीपण चलोवंक आम्हा सगल्यांक देवाचो आदार मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. बामडीनो पवित्र रितीन बरे भाशेन वांटो घेवंक आमी तयार जातना भाग्योन बर्नर्ड हाचो आज सेवाधर्मीक उगडास आमी करता. ह्या भाग्योंताचे मजतीन आमी अदीक जेजूक चिटकून रावूं. संवसारी वस्तू न्हय पूण सर्गीच्या वस्तूंचेर आमचे दोळे दवरून जियोंक कृपा मागुया.
हांव पातकी सोरपदवेदार देवा आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजो गुन्यांव हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो गूढ अपराध. हे सौभाग्य घेवन सदांच संकवार मरी सगळ्यांक दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबां भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपदवेदार देव आमची काकलूत करूं, सगळीं आमची पातकां भोगसूं आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. प्रार्थुया. आमचे एक एकल्याची दिसावाय मागण्यान बापाक उबारुया. सोरपदवेदारांनी सासणाचे देवा, विनाशी मनशाचें जिवीत तूंच, स्वर्गार भाग्यून तांचें सूख तूंच. लुईस आनीक पास्किना तुजे चाकरा आनी चाकोन्नी पासत आजी आमची मागणी आमी कालतीपणी तुका करता. विनाशी जिविताचे सगळे बांद पासांतली तांकां सोडय आनी तुज्या राज्यांत सासणीक सूख आनी मोहिमा भोगूंक तांकां फाव कर. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सभेन पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजूट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आयकूया. इजिकेल प्रवादाच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता तिराच्या कुंगळाक सांग, सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तुजें कालीज गोरवान बोडोन तुवें म्हणलें हांव एक देव. दर्या सांगोरा मदें देवाचे सोदरेर हांव बसलां. जरी तूं मनीस आनी देव न्हय, तरी तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजताय. तूं खोटेपणी द्वारण्याला वोन अदीक जाणा, तुजो इतलो आनीक जाणार ना. तुजे जानवायेन आनी गिन्यानान तुवें जायती गिरेस्ताय एकठायल्यात. तुज्या तेवांनी तुवें भांगराची आनी रुप्याची रास केल्या. तुजे एकमुतीन वेपार धंदो करून तुजी गिरेस्काय तुवें वाडयलाय आनी ही गिरेस्कायेक लागून तुजें काळीज अदिकूच गोरवान फुल्लां. देखून सर्वेस्पर देव अशें सांगता, तूं आपूण देवा सारको म्हूण समजता, तर हांव तुजेर पोरक्या लोकांक धाडटां. अती निश्ठूर आसात त्या राष्ट्राच्या लोकांक. तुजी ओतोम जानवायेचेर ते तलवार उखलतले आनी तुजे बोव बोश्टायतले. ते तुका एक कोणीत उडयतले आनी दर्या सागरा मदें तूं जबरदस्तीच्या मरणान मरतलोय. तरी तुजो जीव काडटल्या मुखार हांव एक देव अशें तूं म्हणटलोय. ना, तूं देव न्हय, बेश्टो मनीस तूं. तुज्या कुडण्याच्या चोपक्यांत सांपडलेल्या सुनोद करूंक नासलेल्या भाशेन पोरक्याच्या हातांनी तूं मरतलोय. उलयता तो हांव, सांगता सर्वेस्पर देव. देवाचें उतर.
देवाच्या उतराक आमचो जबाब आमी गावुया. Q4 Q3 आसरो दी देवा पान 160 Q3 पेज 166. Asrodi deva, Lipoi magagalu tuja mapya savi. Asrodi deva, Lipoi magagalu tuja mapya savi. Luz mozo por maso. सगळी उभी राहूया आणि उद्गाराक आमी गायन गावुया. B4 पान 22 B4 पेज 22 दुसरो श्लोक. Sorvesvara, soy, sorvesvara, soy. Jesu tuji utra, Kaveria guro. Jesu tuji utra, Tukeliam chevo. Jesu tuji utra, tuji. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्याशी सांग म्हळें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कठीण जातलें. वय आनीक एक तुमकां सांगता, गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्डींतल्यान वचूंक ओदीक सोंपें. हें आयकून शीस तोटाकले. ताणें म्हळें, तशें जाल्यार तारण कोणाक मेळत? जेजून तांचेर नदर मारून म्हळें, मनशां कोळे हें जायना, पूण देवा लागीं सगळें जाता. तेन्ना पेद्रू उलयलो. ताणें ताका म्हळें, पळय, आमी सगळें सांडलां आनी तुजो पाटलाव केला, तर आमकां कितें मेळटलें? जेजून ताका सांगलें, खरेंच हांव तुमकां सांगतां, नव्या संवसारांत मनशाचो पूत आपल्या वैभवाच्या सिंहासनार बसतलो तेन्ना म्हजो पाटलाव केला ते तुमी 12 सिंहासनांचेर बसतल्यात.
आनी इस्रायलाच्या 12 कुळांचेर अधिकार चलयतल्यात. आनी जाणें म्हज्या नांवा खातीर गोरदार, भाव भयण, आवय बापूय, भुरगीं बाळां वो शेतां बाटां सांडल्यान तो एकाक 100 घेतलो आनी सासणाचें जिवीत ताचें दायज जातलें. 100 जाणां पयलीं आसात ती निमाणी जातली आनी निमाणी आसात ती पयलीं जातली. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. भयणी भावांनो, आयचें देवाचें उतर पयलें आनी दुसरें वाचप आमकां जाय तो निरोप दिता. चितान आयकून हो निरोप घेवन आमी घरा वचुया. सांगतात की एकलो खंय गिरेस्त मनीस आसलो आनी बाजेर आसलो. ताची गोच्ची ताचो सांबाळ करून एके भाशेन तोखलेली. कोणी तरी खंय तांकां बूद दिली, कोणी तरी बूद दिली खंय. ताजे लागीं गिरेस्का आसली, खूब गिरेस्का आसली, ती हाडून दाखयत. ताणें एकठांय केल्ली गिरेस्काय म्हणजे माणकां मोतयां, भांगार शिंगार सगळें खंय हाडून दाखयलें बाजेर आसतना. आनी ताणें खंय तें आपणें इतलो सगोट जिवितांत एकठांय केल्लें ताचेर नदर मारली आनी खंय तोंड खूब कोडू केलें आनीक उदगाल्लो. हें सगलें म्हज्या जिवितांत हांवें एकठांय केलें, कित्याक उपकारता? सासणाच्या जिविताक ताचो कसलोच म्हाका उपयोग पडचो ना. भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां 3 मुद्दे दिता. पयलो मुद्दो, the difficulties that attachment to the riches pose in entering the kingdom of God. जेजू म्हणटा गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरूंक कितलें म्हूण कठीण. आनी एग्जाम्पल घालता भाग्यून मातयेवाचें शुभ वर्तमान आमकां मेळटा. गिरेस्त मनशाक स्वर्गीच्या राज्यांत भितर सरचे परस एका उंटाक सुयेच्या बिड्ड्यांतल्यान. दिस इज अ लिटल ट्रान्सलेशन. खरो अर्थ व्हडलो राजू. सुयेचे बिड्डेंत व्हडलो राजू वचना, बारीक सूत वयता, दिश्टी पडना ताका तें सुतूय वचना. जेजू म्हणूंक सोदी व्हडलो राजू, बट इट इज समहाव ट्रान्सलेटेड उंट म्हूण. इज नो कंपॅरिजन. पूण एका मनशाक, गिरेस्त मनशाक स्वर्ग राज्यांत वचूंक कितलें अवघड जेजू सांगता. कित्याक? Because of the difficulties that attachment to the riches pose in entering the kingdom of God. जेजू म्हणटा जेन्ना एका मनशाची काळीज संवसारीक गिरेस्तकायेचेर आसा तें देवा सोशिल्लें पयस आसा. जायते फावटी म्हणटा गिरेस्त मनशाच्या हातांत पयसो घालूंक जाय, तो मत्तलो जाय. मूठ करून आसता, पयसो घालतूच मत्ता खरें जाल्यार नकळो. But the attachment keeps us from entering the kingdom of God. गिरेस्तायेन बुडलेल्या मनशाक has little time to think of eternity. जायतो लोक आजून पर्यंत आमी संवसारांतूच रावंक आयलेल्या भाशेन हो संवसार म्हजें बिराड जालेल्या भाशेन आमी जेत. आनी कोविड-19 आमकां सगळें उगडास केलो. आमी सगळीं भोव करून अस्तंतेच्या गांवांनी आशिल्लीं आनी आमी सगळीं पिशे म्हूण आमचें जिवीत खिणा भितर नाच जाता. आज आसा फुला भाशेन. एक फूल आसता, जायतो उगोत, थोडो उगोत वाजान दिश्टी पडटा आनी तें बावून वयता आनी आमी भायर उडयता. अशें कितें आमचें जिवीत. सासनीक जिविताक भाव भयणीनो, आवर प्लॅनिंग्स, our aspirations, our projects often end only with earthly nature. कितले फावटी आमी बसून प्रोजेक्ट करता, आमी प्लॅनिंग करता, आमी जाय तें कितें आशेता, पूण खंय आसा? कित्याक उपकार?
देखून जेजू म्हणटा एका गिरेस्त मनशाक कितें म्हणूंक सोदता जेजू डिफिकल्टीज that attachment to the riches of this world can have to enter the kingdom of heaven. दुसरे सुवातेर बाबा भयणीनो जेजू म्हणटा कितें जेन्ना आपोस्ल आनी पेद्रू आपोस्लाचे लायक जाता कोणाक मेळटलें तारण हू वील बी सेव्ड आनी जेजू तांकां सांगता मनशा कडेन हें जायना पूण देवा लागीं सगलें जाता देवा लागीं सगलें जाता फुलटन शीन बाबा म्हणून एक फांकी बरयणार आमचे पवित्र सभेचो जाणार मनीस म्हणटा भितरली दुर्बळकाय एका मनशाक गरजेची भितरली दुर्बळकाय भायल्यान कितें जायत पूण आत्म्यान तो दुर्बळ कित्याक उपकारण आमी स्वर्ग राज्यांत वचूंक सोदता सगळीं द पावर ऑफ गॉड जेजू आपल्या शिसांक सांगता मनशा कडेन जायना देवा लागीं सगलें जाता देवा लागीं सगलें जाता म्हणटच आमचें जिवीत देवांत दवरूंक भाग्योन आमकां उलो मारतात भाग्योन फ्रांसीस de Sales फ्रांसीस ऑफ सेल्स म्हणटा एंग्जायटीज एंड वरीज कॉज वेरीनेस ऑफ आवर सोल संवसाराच्यो वरीज आनी एंग्जायटीज जावन आसा आमचो आत्मो अशोक्त करता आत्मो अशोक्त करता एंग्जायटी तो म्हणटा व्हडलो भाग्योन एंग्जायटी इज द ग्रेटेस्ट इवल दॅट कॅन बिफॉल अ सोल एक्सेप्ट सीन पातका भायर सगळ्यान व्हडलें जे मनशाच्या आत्म्याक घोडू येता तें जावन आसा हुस्को एंग्जायटी वारी आनी हें बाबडीन सगळ्यांक आमकां आसा कितें खातलें हांव कितें जेवतलें हांव कितें न्हेसतलें हांव कितें फुडार जातलो आमकां व्हडलो हुस्को भाग्योन फ्रांसीस de Sales म्हणटा एंग्जायटी एंड वारी is the greatest evil that can befall a soul. आज आमी घरा वयता आसतना मनान दवरया एंग्जायटी आनी वारी घेवन आमच्यांनी आमच्या जिविताचो एक गोडी वाडोवंक जाय एक गोडी वाडोवंक जाय आनी तरी आसतना आज देव सर आमकां कोहे भाशेन नाडटा पळय वी ऑल द टायम वरीड वी ऑल द टायम एंग्शियस of so many things. He knows our weakness. He knows our weakness. देखून आमकां वारीज एंग्जायटी रातचे न्हिदता आमी बरे भशेन देरेफेंत रातीक जागो जाता आनी हुस्को मागीर न्हीद पडना हें करूंक जाय तें करूंक जाय हें कशें जातलें तें कशें जातलें वारी एंग्जायटी इज द ग्रेटेस्ट इवल आज आमी आमचें जिवीत देवा हातांत घालुया आनी तिसरे सुवातेर जेजू आपल्या शिसांक प्रॉमीस करता प्रॉमीस ऑफ रिवॉर्ड पावर ऑफ गॉड जेजू तांकां दाखोवन करता मनशा लागीं जायना देवा लागीं जाता आनी तिसरे सुवातेर जेजू तांकां रिवॉर्ड बासयता तुमी सगळें सोडलां पेद्रूक सांगता शिसांक सांगता तुमी सगळें सोडलां भियेनाका भियेनाका गॉड इज द रिवॉर्ड देव तुका भरपूर दितो एकाक 100 दितलो हें जेजूचें आस्वासन आनी बाबडीनो भाग्योनाच्या जिवितांत आमी जायते पळयता म्हाजो त्रिजा सगळें सोडटा कम्फर्ट्स ऑफ द स्कूल कम्फर्ट्स एंड लग्जरीज ऑफ द लोरेटो कॉन्वेंट सोडून दिता तिच्या लेंसाक 5 रुपया आशिल्ले खंय आनी आज कितलीं तिची घरां 500,000 सिस्टरी आज ह्या काळार आयच्या दिसाक पुरान वावुरतात म्हाजो त्रिजा ऑफ कलकत्ता सेंट त्रिजा ऑफ कलकत्ता कितें केलें तिणें आख्खें जिवीत आपलें जेजू हातीन घालें एक जिवीत 1 सोल आनी जेजून कितें केलें 100 दिलें हजारांनी There are about 6,000 missionary sisters of charity
working in 139 countries of the world. 139 countries. कितले दिले? फाटल्या ऑगस्टाच्या म्हयन्यात कितलेच बागुनांची आमी फेस्तां केल्यात. गिनेसीस ऑफ लॉयोला, सेंट लिगोरी, आफोन्स लिगोरी, सेंट डॉमिनिक आनी कितली रिलिजियस सोसायटीज घडल्यो. शंबरांनी न्हय, हजारांनी देवान तांकां फावो केलो. कितें केल्लें तांणी? सगळें सोडून दिल्लें देवाच्या राजा खातीर. शेवटाक मादर एंजेलिका EWTN हिची घडणार. EWTN तुमी जायती पळयतात. मादर एंजेलिका म्हणटा, जायते फावटी म्हणटा आमी पिलग्रिम्स म्हूण विसोत्ता. वी आर ऑन अ जर्नी म्हूण विसोत्ता. यू आर नॉट at home as yet. You have not reached home as yet. Everything is a passing reality. जेजू जो देवाचो पूत जावन आसलो, देवाचे गोतीचो सैमाचो आसलो, आमचे पासत मनीस जालो, गोरवां गोट्यान जल्मलो, मनशा सैम घेतले. तो म्हणटालो बारावेले सुकण्यांक गुंडेर आसात, कोल्यांक दोली आसात, मनशाचे पुताक कांय ना. खुर्सार विंगडो मेलो. कोण? दुनियाचो दोनी राजांचो राजा, स्वर्ग संवसाराचो दोनी. ही एम्प्टीड हिमसेल्फ, बागेवन पावलो म्हणटा. आयज बरी जाणवाय आमकां दी म्हूण त्याच जेजू लागीं जो एमिसाय वेदीचेर येतलो ताचे लागीं मागुया. भेटून एक आम्ही गायन गाऊया. C30 आणि 3 सर्वेस्वर हा मानून घे. पान 40 आणि 2. C33 पेज 42. भयणी भावानो, हे आमचें बलिदान सोरपदार देव बापाक मानतात असले जाल्यार पुरो म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या प्राण आनी मने आमच्या नकळत सेवेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून घेवया. बापा लुईस आनी बास्किना पासत तशें जेजू सगळे मरून गेल्यान ते सगळे आमच्या भाव भयणां खातीर आमचें बलिदान दोलोबाईन तूं मानून घे. हे श्रेश्ठ उत्तम समर्पणा वरवीं मोन्नाच्या सगळे बांदपासांतली तांकां सोडय आनी सासणाचें जिवीत भोगूंक तांकां व्हर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदर आनी सासणाचे देवा, सर्वकाळी आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक पावो. हो कायदो नितीचो आनी आमचेच फायद्याचो तोच मनशा कुळाचें तारण, मेलेल्यांचें पुनर्जिवंतपण, मनशा कुळाचें जिवीत, ताचे उद्देशीन देवदूत तुका परनिपात करतात.
आनी तुज्या मुखार सासणाच्या सासणांक संतोश जाता तांचे संगती आमचेय ताळे मेळोवन आमी तुजी स्तुती गायता. बाप्पा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोड तुज्या पवित्र आत्म्यान धाडून इनेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोग आपलेच कुशे कश्ट मरण सोसूंक वयचे आदी ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वचून तो मोडलो, तो आपल्यांक शिसांक दिलो आनी म्हळें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेसपरी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वासलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियात, ती म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणीक करोराचें हें रोगत पातक्यांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबर्ताचो गुटपूर गुटुया. बाप्पा, जेजूच्या मोन्नाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रोगत शिवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र बेचो उगडास कोरान फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, कार्दिनाल फिलिप नेरी फेरांव आमच्या आर्सबिस्मा, सिमियांव आमच्या आउशिलेर बिस्मान सगळे यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या दोगूय चाकरा लुईस आनी पास्किना हांची काकूत कर, तांकां दोगांयकूय ह्या संवसारांतली तुवें आपूण वेली, जशीं पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली तशेंच ताचे बराबर ती दोगांय पुनर्जिवंत जावं. पुनर्जिवंतपणांचो बरवासो धरून मेल्यान ती आमच्या भाव भयणीची काकूत कर, तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोट चडीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माय सांगाती तिच्या पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मतान सरकाळीन तुका मनवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणांच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर, जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बाप्पा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. देवाचो पूत, मनशा कुळाचो सर्वंडार, स्वर्ग संवसाराचो दोनी आमकां सासणीक जिविताची खात्री दिवंक आपुणूच इतलो ल्हान जाता हे धाकटुले वस्तींत तो आमचें जेवण खाण जाता. भाग्योन थॉमस अक्वायनस अशें म्हणटालो, जेजूक मागणी करून
खुर्सार फकत तुजें देवपण लिपुल्लें पूण ह्या धाकटुल्या वस्तीन न्हय फकत देवपण पूण मनीसपण पुरान तुवें लिपयलें आमच्या मोगा खातीर. हेच जेजूक आमचे काळजांत घेतना आमकांय संवसारी वस्तूचे फाव ते जाणवायेन मोल करून आदार दी म्हूण ताणें शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उलो करून म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजी गोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय जाय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यांक दोशीता तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांणी पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेश्वरा सुरवाईटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत तुजी संस्कार आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबर शानूत रेखता. तर आमकां तुजी उदार काकुतीन सोरपातकांतली सुटय आनी सुराकांतांतली वाटाय. पदवी आनी महिमा तुजी शासनाच्या शासनाक. तुमी जेजू क्रिस्ता तुजे दोन तांगडी तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां करिता. आमचे पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र विचार बावरताचेर दीस घाल आनी तुजे विशय प्रमाणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजी येता राजवट चलयता शासनाच्या शासनाक. जिवन जेजूची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती. मेकळेपणान जियेल्लो जेजू बापाची कुशेक आमचे पासत मनीस जालो, दुर्बळकायेन जियेलो. हो जेजू आयज आमचे काळजांत येता. आमकांय सुर्गीच्या राज्याची येळदेरी करून येताच्या जेवणांत वांटो घेतली आमी सुभागी. सोमिया तुमच्या भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुज्या एका उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Amen. होम्याच्या वेळार आमी गायन गावया. D16 जेजू मोच्या पान 50 आणि 5. D16 पेज 55. Gesù mocia che con lo zotmo mocia zaria na ciebie duce ti tori tuże karismo valdole magado sos solo poczunaka tori tuże karismo valdole magado sos solo poczunaka Panguna grea moja opiam Gesù Może kajtut zorga melia
शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. ये जेजू ये तुका आशेवन रावता. तुजे शिवाय कसलोच म्हाका जीव ना. गरिबाचे तुवें विरार घेतले. दुर्बलांनी जेजू भितर सोलोन. तुजे सुगून तुजी ओमीद क्रेस्तार. घेवन ये जेजू गरिबांचा मोजा. तुजे सुगून तुजी ओमीद क्रेस्तार. घेवन ये जेजू गरिबांचा मोजा. प्रार्थूया. भोव पवित्र देवा, केदे वर्तें गुटांनी आयज आमी वांटो घेतला. ताचे वरवीं लुईस आनी पास्किना आमच्या मरून गेल्ल्या भाव भयणांक कोवाळायेन सगळे पातकांतले बक्षणे दी आनी आम्हा समेस्तांक तांचे बराबर सुर्गीचें राज भोगूंक पाव कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. ह्या आमच्या भयणी भावाच्या गुच्छांक आमची बुजवण दितना फाल्यांची कार्यावळीची तुमकां याद करता. आज सांजे पयली सुवातेर 6 वरांचेर मीस आसा. निमाणी तयारी अपॉस्टलशीप ऑफ प्रेयर हो जोमो हे मिसाची लिटर्जी चलयतले. लेझली नोरोना फादर लेझली आज आमचे बरोबर आसतलो. वेळ काडून सांजे 6 वरांचेर मिसांत आनी देवाच्या उतराचे मोडणींत वांटो घेवंक वावरुया. फाल्यां आमचो परंपरीक कोणसांच्या फेस्ताचो दीस. सगल्यांनी तालगांवकारांनी मिसांत वांटो घेवंक एक कायदो कसो. कित्याक हें फेस्त भोव पुर्विलें 480 वर्सां हे आमचे इगोर्जेक आमी समरमता. कितली लांब दीक आमची इतिहासीक कोणसांची परब म्हणटच वांटो घेवया मिसांत सगलीं आमी. आनी हेका लागून आमी मिसांत दवरल्यान तुमी सगल्यांनी वेळ काडून येवं. पयलें मीस 6 वरांचेर SSVP करतले. दुसरें मीस 7 वरांचेर कॅटिकिस्ट करतले. तिसरें मीस 8 वरांचेर पॅरिश यूथ. ते उपरांत 8 वरांच्या मिसा उपरांत आमी कोणसां कातरूंक शेतांत वेतले. आनी 10 वरांचेर परबेचें मीस. हे मिसा आदीं आमच्या आदारी बीश साहेबाक आमचो आदलो ह्या फिरगुजींतलो पातकुर्तो थोड्यांक गुडयताचो उगडास आसा. सिमांव पुरिफिकासांव फेर्नांदीस अकिल्यो गोमेसाचे वेळार तो पातकूर कसो नवोच पाद्री पयलें ताचें अपॉयंटमेंट हांगा आमी ताका
वेलकम करतले हांव आनीक आमचे तालगांवकारांच्या नांवान ताका आमी ताचो सत्कार करतले हांव चड वगूत मिसा उपरांत. ह्या वर्साची परब लॉरेन्स फाल्कांव ताची आवय आनंदिता फाल्कांव आनी ताची फॅमिली करता. आमी सगळीं भक्तीन वांटो घेवया फाल्यांच्या दिसाक. फाल्यांच्या दिसाक आमची संदेशकारां आनी भुरगीं फुलां लायतलीं भितर सरूंक आमकां खुशालकायेन भितर सरुया आनी आमी तांकां आदार दिया. तशेंच आमची SSVP आपल्या दुबळ्यां खातीर तुमचो आदार मागतली. पुर्वे दिसाक ताळगांवचो पुरजोड बेसाहेबाच्या हातांतल्यान उजवाडाक येतलो आनी आमी तुमकां घराघरांनी कॉपी धाडटले. क्लूब्स आमी गेले तालिगांव आमकां कुडीत करता तुमकां आमंत्रण दिवन इंटरवॉर्ड फुटबॉल फायनल आमच्या ग्रावंडाचेर सांजे 5 वाजता आनी मागीर सांजे 8 वाजता बाब पिटर वाज हाणें बरयलेलो आनी सईश देशपांडे हो फांकी कोंकणी बरयणार आनी एक्टर ताणें दिग्दर्शीत केल्लो तियात्र मोग आनी विस्वास आमच्या कम्युनिटी सेंटराच्या आदाराक हो तियात्र दाखयतात. हो तियात्र तालिगांव कम्युनिटी सेंटर हांगा जातलो. तालिगांव कम्युनिटी सेंटर सांजे 8 वाजता. तुमी तातूंत वांटो घेवंक मागता. तिकेटी दवरल्यात 150 रुपया. तुमी येवंक आनी सांगतात थोडोसो फॅमिलीची समरमणी कशी वेळ सारूंक आमचो तुमकां सगल्यांक उलो. फाल्यां किरीत भशेन आमी तुमचे पासत मागतले सगळे तालगांवकारां पासत जावं ते फेस्ताचे मिसान जावं ते हेरा मिसांनी आमी तुमचे पासत मागतले आनी आमची तालगांवची दोत्तोरी देवान आशिर्वादान पवित्र केल्या. जायती पिकावळ आमचे पुर्वजांनी काडल्या. ह्या पिकावडीचेर आमी वाडल्या जावं ते मागीर तांदूळ गोठो जावं ते मागीर वांयगीं कोणगां आनीक भाजीपालो आमी सदांच देवाक आर्गां दिवया. ही दोत्तोरी कितली पवित्र देवान पवित्र केल्या म्हणटच ताचो बरो फायदो काडूंक आमी फाल्यां तुमचे पासत आनी आमचे मरून गेल्ल्या जाणट्यां पासत गांवच्या सगळ्या लोकां पासत मागतले. सर्वेस्पो तुमचे सवय आसूं. तुमची सवय आसूं. आनी सरपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. स्वर्गराज्याचेर दोळे लावन संवसारी जिवीत यात्रेकाराचें जिवीत जियोवंक जेजू नांवीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओळखार जिवितातूं उजवाडातूं शेवटाचें गायन गावया. K4 पान 141 K4 पेज 141. जीवितातूं